दक्षिण गोंय पुलीस मुख्यालयाच्या वाठारात मोठ्या प्रमाणात पोलिसांनी जप्त केल्ल्यो दुचाकी स्क्रॅप अवस्थेत पडून आसात। वेगवेगळ्या गुन्यांवाक लागून जप्त केल्ल्यो गाडयो तशाच्या तश्योच पडून आसात। ह्या स्क्रॅप गाडयांचो व्हडलो सांठो वाठारात अस्वच्छताय निर्माण करता, ताका लागून वाठारात साथीची दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा, असो हुस्को मडगांव पालिकेचो आदलो नगरसेवक जफर बुदानी हांणी उक्तायला। स्क्रॅप गाडयांचो बेगोबेग विलो लावचो अशी मागणी तांणी ह्या वेळार केल्या। आता हांव मडगांव पुलीस स्टेशनार क्वॉर्टर्सा कडेन आहा। हांगा पयलीं हांव कितें मातशें कामा लागून येयल्लो, पळयत जाल्यार हांगा गार्बेज अशी आहा की कितले वर्सांनी काडूंकूच ना। आनी स्क्रॅपा गाडी आहा न्ही, कितें तरी तेजें सोल्युशन करपा जाय। हांव PSI, PI, DYSP आनी SPक सुद्दां रिक्वेस्ट करता कितें कितें हेजेर एक्शन घेवपा जाय। ताका लागून आनी कितें उपाय करपा जाय। स्क्रॅपाक कितले वर्सांचेर आहा, कोर्ट चलता म्हणून थोडे चिंतता, कोर्ट चलता म्हणून आपल्या आंगार येता म्हणून, पण म्हाका दिसना ते घेवन बसले म्हणून कांय जावपा ना। आनी गार्बेज पळयत जाल्यार डेंगू जावं कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार पुलीस स्टेशनाचो प्रॉब्लम। हांगा फाटीं दिसा फॅमिली बी रावता, फॅमिलीक जर प्रॉब्लम जालो जाल्यार सगळे प्रॉब्लम जातले न्ही। हेजेर बेगीन जाता तितलें एक्शन घेवपा जाय आनी क्लियर करपा जाय। आनी आतां मुखार पावसूय पावला लागीं, गटरां बिटरां सगळे म्हाका दिसता चॉकअप आहा, केन्ना जावं ना अशें कितें बरें जावं ना, तें लक्ष घालपा जाय।